BJP पार्टींतल्यान प्रायमरी मेंबर रिजायन दिले, कितें रिजन हे आता? हय, हांवें तशेंच म्हाजे पंचायत वांगडी जे आसा 5 जाणां तेंच्यांनी प्रायमरी मेंबरशिपांतल्यान रिजायन जाल्या. आनी तशेंच फुडल्या दिसांनी तुमी आनी काही भरपूर रेजिग्नेशन सालिगांव मतदारसंघाच्यान पळयतले. मेन कारण म्हटल्यार हांवें कालूय उलयलां, थंय हांवें सांगलां की आमकां जे डिसिजन पार्टीन घेतलेले ते आमकां बरें दिसूंक ना की भायले आमचे कार्यकर्ते सोडून कोणाक भायल्यान हाडून आमच्या तकलेर बसयला. जो आमच्या पार्टीच्या एगेन्स्ट सदांच वायट उतरां आनी घाण उतरां उलयतालो तेका. सो आमी सगळ्यांनी मेळून एक युनायटेड रावन एक डिसिजन घेतला. पण तुमी टुगेदर फॉर सालिगांव म्हणटाले पळय, तो बॅनर कंटिन्यू आसतलो तुमचो? हय, ऑफकोर्स आमी टुगेदर फॉर सालिगांव म्हटल्यार कितें सगळे जाण एकठांय येवन आमी जे फुडलें कितें आसा डिसिजन ते वांगडा घेतले. आनी तेच आमच्या वांगडा आमी सगळे वांगडा एकत्रीत रावन डिसिजन घेतले. कितें जालां, आमी जी पार्टी आमची आसली भारतीय जनता पार्टी, जी मनोहर भाई पर्रीकर हेंची पार्टी आसली, आमकां दिसता ती तत्वां आनीक भितर उरूंक ना. सो तेका लागून सगळे दुखावल्ले कार्यकर्ते आसा ते एक सायडीन येवन टुगेदर फॉर सालिगांव असो बॅनर केल्लो. ओके, पूण आतां कितें दिसता तुका हे पार्टीचे स्टँड कितें दिसता? पार्टी सद्या इम्पोर्ट करीत आसा, जे कार्यकर्ते खुबशे कॉन्स्टिट्युन्सीन दुखता, तशें तुमचे सालिगांवांनी मेजर दुखलेले आसा. सो हे आतां तुमी जर पार्टीचे अगेन्स्ट काम करून जिखपाची हें आसतलें, तुमची कॅपेबिलिटी जातली, जमतलें काय म्हणटा? तुवें म्हटलां तशेंच जे इम्पोर्ट केल्या सगळे जाण इम्पोर्ट करीत आसा आनी सगळ्या म्हाका दिसता कॉन्स्टिट्युएन्सीनी कार्यकर्ते दुखावत आसा. पार्सेकर सर हो आमचो येदो व्हडलो एक टॉल लिडर, तेका सुद्दां आयज पयला आसतलें सायडीन ते येदे व्हडले लिडर आसून एक CM आसून ते आयज सायडीन तांकां दवरला. सो हे जे आसा हे सगळे कार्यकर्ते जे आसा ते दुखावल्ले आसा की इम्पोर्ट करून करून भायले जे आमचे तत्वां जी तेंचे कडेन भारतीय जनता पार्टीची कांय सदांच एगेन्स्ट उलोवप, पार्टीच्या सदांच कितें स्टेटमेंट आहा ते एगेन्स्ट करप, आनी आयज तांकां घेवन आमची पार्टी फुडें चल्ल्या. सो सगळ्यांक ते डायजेस्ट जावंक ना. सो आख्खे गोंयभर म्हाका दिसता कार्यकर्ते दुखावल्ले आसा. की दुसरे पार्टीन बीन जॉईन जावपाचे आतां सध्या आतां आमी काँग्रेसीन मिटींग कॉल आउट केल्या. आतां मिटिंगेन कितें डिसिजन जाता तें हांव तुमकां कळयतां.